कूळ मुणकार कायदो, मयें इव्हॅक्यू प्रॉपर्टी हे सारके आनी हेर प्रस्नांचेर वावुरपी गोंयचे ज्येश्ठ आदवोगाद आनी आदले खासदार अमृत कासाराच्या निधनाचेर गोंयचे सामाजीक आनी राजकीय मळार वावुरप्यांनी दुख्ख उक्तायलें. 1996 सालाची निवडणूक जाली. त्या निवडणुकेंत तो आनी हांव, अमृत आनी हांव अशें एकमेका समोर उबे रावले. हांवें निवडणूक ती भगो पक्षातर्फे लढयली, ताणें ती काँग्रेस पक्षातर्फे लढयली. त्यात म्हजो विजय जालो. परंतु वैचारीक संघर्श, राजकीय संघर्श जरी जालो तरी आमच्यात कटुता केन्ना येवंक ना. आनी अमृत एक अत्यंत जवळचो अशा प्रकारचो मित्र म्हणून म्हाका लाभलो. नंतरच्या काळात एक विधिज्ञ, कायदे तज्ञ, विशेषतः घटना तज्ञ म्हणून त्याने ख्याती मेळयली. तांची भाशणां, तांचे लेख हे वाचण्यासारखे आसात. कॉलेजांत ताणें प्राध्यापकी केली आणि आपल्या ह्या विचारसरणीचे अनेक अनुयायी त्याने मेळयले. आणि म्हणूनच ज्या वेळार तांकां कॅन्सर सारको असाध्य रोग जाला ही बातमी लागली, त्या वेळार खूब दुख्ख जालें. त्यांच्याशी बोलणी केली, मेळपाचें आमी थारायल्लें, पण तें म्हाका दिसता विधी लिखितान नासलें त्याच्या किंवा म्हाज्या आज आमच्यान तें ना. परंतु अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिती कडेन झुंज करून, लढाई करून त्याने जी यशाची अनेक शिखरां जी गांठली ती लक्षात जर घेतली तर आमकां अमृत कासाराच्या कार्याची महती कळटली. ताका आमी विसरूंक शकचे ना. अमृत कासार जेणे जल्म घेतलो ह्या बिचोली ह्या तालुक्यात आनीक तो सदांच गरीब लोकांक आदार दितालो. आयज तो आमच्यान ना, पूण तेजी याद सदांच उरतली की तेणें गरीब लोकांक जावं मुनकारांक कोणा खातीर जे कोणाचे अन्याय जाता तेजे भितर सदांच तेणें आवाज काडलेलो आसा आनी आजुनूय काडीत आशिल्लो असो व्यक्तिमत्वाचो आमचो माजी खासदार बाब आमचो अमृत कासार. आनी अमृत कासारचे अशें कोणी कितें खोटें कितें उलयल्लें तें केन्नाच आवडनाशिल्लें. अमृत कासार स्वभावच वेगळो आशिल्लो आनी तो सदांच लडपी कोणा खातीर आनी तेणें सदांच लडलेलो आसा आनी हे फुडें म्हाका दिसता तेजी याद येतली आमकां. फाल्यां सकाळीं तांचेर सांतिने स्मशानभुमीत निमणे संस्कार जातले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.